तामसुले खांडोळे वाठारांतले 3 बंगले आयतारा रातीं चोरांनी फोडले। तातूंतल्या एका बंगल्यांत सुमार 6 लाखांचे भांगर चोरांक मेळ्ळे। हेर 2 बंगल्यांनी चोराच्या आतां कांयच लागलें ना। ते खातीर चोरांनी रागान घराच्या सामानाचे तोडफोड केली। एकाच राती 3 बंगले चोरांनी फोडिल्ल्यान खांडोळा वाठारांत भंय पातळ्ळा। तामसुले खांडोळा वाठारांतले 3 बंगले आयतारा राती चोरांनी फोडले। हो आसा पयलो बंगलो। सुशांत सुल्लीकाराच्या ह्या बंगल्यांतल्यान चोरांनी सुमार 6 लाखांचे भांगर फारायले। चोरी जाली तेन्ना सुशांत कामाक गेल्लो जाल्यार बायल बेतकी खांडोळ्या काल्याक गेल्ली। माझे जवळ 4-5 लाखांचे भांगर न्ही बोल्ले हांगासर आमच्या सायडीकूच न्हंयशे आसा थंय न्हांवपाक कितकेशे डेल येता गाडी हांगासर। म्हाका तेंच्यात कोण जाण आशिल्लो आसतलो। अशोक नायकाचो हो बंगलोय चोरांनी फोडलो, मात 5000 कॅश सोडल्यार चोरांक कांयच मेळूंक ना। अशोक मुंबय आसता। चोरांनी घरांतल्यो आलमारी फोडल्यो, मात तांकां कांयच मेळूंक ना। चोरी जाल्लो हो 3रो बंगलो प्रताप नायकाचो। प्रताप वास्को रावता। घरान आशिल्ल्यो आलमारी चोरांनी फोडल्यो, मात कांयच वस्ती मेळूंक नाशिल्ल्यान घरांतल्या सामानाचें लुकसाण केलें। फोंडे पुलिसांनी डॉग स्क्वॉड हाडून तपास केलो, मात ताचो कांयच लाव जावंक ना। चोरांनी खांडोळा वाठारांतल्या एका हॉटेलांत च्या घेतिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या। पयल्या 2 घरांनी व्हडलें कांय तांकां मेळोना, पूण लास्ट घरान अबावट 6 लाखाचे भांगर गेले अशें कळ्ळां। तितून भांगराच्यो वस्तू सगळ्यो गेल्या। खांडोळा वाठारांतले 3 बंगले एकाच राती फोडिल्ल्यान बोवाळ पडला। पुलीस तपास चालू आसा, मात पुलिसांक कसलोच पुरावो मेळूंक ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। तरणाट्यांनी दुसऱ्या कडेन बारीक सारीक कामां करचे परस स्वताची जमीन कसून शेतकी मळार करियर करचो असो उलो सभापती राजेन आल्लेकारान मारलो। शेतकारांक उर्बा मेळची म्हूण सरकारान शेतकारांक पुरस्कार दिवंक सुरवात केल्या। सुवाळ्यांत मुखेल सोयरो म्हूण आल्लेकार उलयतालो। दरेक तालुक्यांतले बरे शेतकारांक कृषी रत्न, कृषी विभूषण आनी कृषी भूषण पुरस्कार दिले। 10वी 12वी ग्रॅज्युएट जाल्लो भुरगो जो आसा ताजे थंय घरात जमीन आसा, त्या जमनीचेर कांयच ना, पडीक जमीन आसा, पूण तो स्वता 4-4.5 हजाराची एखादी नोकरी धरपा खातीर कळंगुटे, हणजुणा नाजाल्यार बागान नाजाल्यार वागतोरा हॉटेलाचेर वेटर म्हणून काम करता। स्वताची जमीन आसा, त्याचे कडेन लक्ष दिवप ना। ताजे हांवें जेन्ना चवकशी केल्या त्या लक्षांत येलें की तशें वातावरण ना थंय। ताका अशें दिसनाशिल्लें की हांवें हांगासर भितर राबल्या उपरांत म्हाका योग्य दाम आनी योग्य परिस्थितींतले तातूंतले पयशे मेळटले हें ताका दिसनाशिल्लें। हें ताज्या मनान आमकां घालचें पडटलें की तुवें जर हांगासर कश्ट केले जाल्यार त्या कश्टाचें फळ म्हणून तुका योग्य पद्दतीचो मोबदला मेळटलो, योग्य पद्दतीचे तुका पयशे मेळटले। हें जेन्ना ताज्या तकलेन वतलें त्या वेळार ताका दिसतलें की आपण त्या वागातोरा वचून ते टेबलां पुसपाचें काम करप हें चुकीचें आसा म्हणून। म्हज्या हांगासर जी जागा आसा, जमीन आसा, तातूनच हांवें रावपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पैंगीणकारांनी उद्देगीक वसणुके आड आंदोलन खर केलां। पैंगीणकारांनी सोमारा पणजे परत IDC मुखार धरणे धरले। 150 लोक पणजे जमिल्लो। पैंगीणी कुल्टी वाठारांत सरकार उद्देगीक वसणूक घालता। लोकांक वसणूक नाका आसूनय सरकारान जमीन संपादन प्रक्रिया फुडें व्हेल्या। वसणुकेचें काम बंद करचें म्हूण लोकांनी IDCचे MDक निवेदन दिलें। इंडस्ट्रियल इस्टेट जाल्यार आमकां काणकोणा आतां रायट नाव इज नॉट नेसेसरी अशें म्हाका दिसता। कारण आमकां जाय काणकोणाक चोवपाक गेले जाल्यार डिव्हलपमेंटूय आमच्या काणकोणाक कांयच ना। ओन्ली बिल्डिंगां आनी येयली म्हणून तें डिव्हलपमेंट जायना। म्हणटकच आमची जी ग्रीनिश एरिया आसा ती म्हणटा सेव द नेचर, सेव द वर्ल्ड और सेव द फ्रॉग अशें म्हूण आमी म्हणटा। पूण आयज चोवंक गेल्यार आमी ते सगळे ग्रीनिश तें पळय कितें आसा तें काबार जायत गेलां। आमचे सादोशार काणकोणा इंजिनियर नाय, टेक्निशियन नाय, कोण नाय, म्हणटच लेबर पळय आहा तो भायलो हाडचो पडटलो फ्रॉम अदर स्टेट्स। इन काणकोण देर आर नो इंजिनियर्स, नो टेक्निशियन्स। म्हणटच कितें जातलें, भायले स्टेटींतले दुसरे लोक येतले। आमच्या मळार आमी शेत भात रोयतालीं, गोरवांक बकऱ्यांक चरतालीं। आमकां ती सुवात जाय, कोणाक दिवंक जायना। घेऊ एक वेवसायिक विसव।